सगळ्यात पहिली एक्झिट पोल जे आसा हे ऑलमोस्ट 360 ते 400 हाच्या दरम्यान दाखयता आणि एक्झॅक्ट पोल अबकी बार 400 पार ह्याच पद्दतीन परत एकदा मोदी सरकार 400 सिटींनी निवडून येतले हाची खात्री आसा, हाजो विश्वास आसा. आणि काँग्रेसीन ज्या पद्दतीन ह्या एक्झिट पोलच्या डिस्कशनाचेर सगळ्या मिडियाचेर भविष्कार घातला तेतून करून तांच्यांनी आपली हार जी आसा पळय न्हू ही मान्य केल्ली आसा. दुसरो विषय, गोंयांतले दोनूय सीट दाखयता आसतना एक्झिट पोलांत एक सीट दाखयता, दुसरो सीट दाखयना म्हणून थोड्या जाणांक चिंता क्रिएट जाल्ली आसा. पण हांव परत सांगता, म्हाका खात्री आसा, सावथ गोंयच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीचे वोटींग पर्सेंटेज मोर दॅन 75% प्लस वोटींग पर्सेंटेज सावथ गोंयांत पुराय गोंयांत जाल्या सावथ गोवाय सीट ही फावटी भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता. 20 ते 25 हजाराच्या लिडीत सावथ गोवाचोय सीट निवडून येतलो. आणि ते जर पळयलें आसत जाल्यार मोदीजी सुरवाती पासून म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं पासून सांगता की ह्या वेळाचेर आमी 400+ म्हणजे 370 भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स म्हणून 400+ आणि एकूण जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार तो ट्रेंड 400+ हो डेफिनेटली जातलो. पण गोंया भितर कांय चॅनलांनी दाखयलें की एक येतलो म्हणून. पण हांव आजूय सांगता आनी ठाम आसा, गोंयचे दोनूय सीट जे आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी जिखतली. कारण ज्या तरेन लोकांनी मतदान केल्लें आसा, नरेंद्र मोदीजीक लागून मतदान केल्लें आसा, आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयचे 2 सीट जिखतले.